मोगळो भाव भयणीनो, हे 50व्या वर्साक तुम्ही पवित्र वर्स म्हणटल्यात आणि देशांत रावतात तितल्यांकूय सुटका परगडटल्यात. हे 50वें वर्स तुमकां उत्सवाचें वर्स जातलें आणि तुम्ही तुरतुरी वाजून सगळ्यांक हे वर्स उत्सवाचें वर्स म्हूण करून दितले. इंग्लिशीन ताका आमी जुबिली इयर म्हणटा, इयर ऑफ रिस्टोरेशन. 50वें वर्स जावन आसा जुबिली इयर. जुबिली तें उतर कम्स फ्रॉम जुबेल. जुबेल म्हणजे तुरतुरी. सो तुरतुरी वाजोवन सगळ्या परजेक सांगात हे 50वें वर्स जावन आसा उत्सवाचें वर्स. आनी हे तुरतुरी वाजले उपरांत सगळ्यांक कळीत करात, तांची रीण बक्षियात, गुलामाक सुटका दियात, तुमच्या गांवांनी जाग्यांनी परत वसात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां भातांतलें उत्पन्न जाता तेंच तुमी खातल्यात. कोणाच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाची तुमी भें दवरचें, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. सो हे उत्सवाचें वर्स, हे सुटकेचें वर्स, जेजू ही इमाज सोडवंडार येतलो म्हूण तांकां कळीत करता. द मेसाया इज coming meant the Israel's spiritual debts were forgiven. People were set free from sin's bondage. सगळ्यांची पातकां बोगसून वयतली. सोडवा देव सगळ्यांक बक्षितलो. सो सोडवंडार आयला संवसारान आनी हे बोगसणेचें काम चालू आसा. युरोप ह्या भागांत देशांनी क्रिस्तांव कॅथलीक भावात कॅथलीक धर्म थंड जाल्लो. इगोर्ज्यो रिकाम्यो आसल्यो, पूण आतां गेल्या वर्सांनी कॅथलीक भावात परतून सुरू जाला. इगोर्ज्यो तांचे आतां भरलेल्यो आसात. लोक जावं एंग्लिकन्स व दुसऱ्या घटाचे क्रिस्तांव परतून इगोर्ज मातयेन येतात. सायबीण मायेचेर भावार्थ दवरून, देवस्थान दवरून जेजू सोडवंडार म्हूण घेवन आपले जिविताक अर्थ दितात. सासनीक जिवीत मेळच्याक मागण्यांतलें जिवीत, बोरवाशाचें जिवीत जियेतात. आनी हो सोडवंडार आयला म्हूण ताका अशेंच एक राजा कसो येवंक ना, सोल्जर्सांक घेवन, सोल्दादांक घेवन, लश्करांक घेवन येवंक ना, मारामारी झूज करून देवाच्या लोकांक जिखूंक तसो येवंक ना. बगर एका मनशाच्या रुपान he emptied himself. कुर्सार ताका तांणी जिवेशी मारलो. वर्तमानान आमी आयकलां कशे भाशेन हेरोद जुआंव दाताराक जिवेशी मारता, कित्याक ताणें ताचें पातक कळून दिल्लें. त्या भावाच्या बायले बाराबर संबंद दवरतालो तें सारकें न्हू म्हूण ताका सांगलें म्हूण ताका जिवेशी मारलो. आनी उपरांत इनोसेंट भुरग्यांचो जीव घेतलो, मारून उडयलें. पिशाचें जिवीत तो जियेतालो.
आनी व्हडलें पिशेपण म्हणजे देवाच्या पुताक जिवेशी मारतात, कुर्सार जिवेशी मारतात. तर मोगळ्या बाबीनो, हे वरोस, हे दीस आमकां देव एकामेकाक बोगसून, आपल्याची स्वताची पातकां बोगसून देवाचेर भावार दवरून बोरमाश्यान देव आमच्या बरोबर मरो पर्यंत आसा म्हूण सोजमून सदांचें जिवीत जिवंक पेल्याक आमी पावूंक आदार दिवंक आनी आमी क्रिस्तांव म्हूण परगटूंक देवाची कृपा ह्या मिसांत मागुया.